सगळे सजेशन्स घेतली, सगळ्यांची कोणाचे किती प्रॉब्लम हा कितें सगळें विचारलें आनी आमी हाडून 30th हांगा सबमीट केलो, 30th ऑफ लास्ट मंथ. सो एक फ्यू डेज बॅक पयर पेपरार हांवें वाचलें की शिरोडाच्यान कांयच ऑब्जेक्शन ना अशें म्हण आयकलें. पूण दोगूच कितें फिशर फोकाचें कितें तरी ऑब्जेक्शन आयलां अशें तेणी मेन्शन केलां. सो आमकां शॉक जालो परत एक कितें जालें काय म्हण. आमी दिल्लो इतले लोकांची सजेशन्स आशिल्लीं, कांय इशूच ना जालो न्हू म्हण. पूण आमी आतां परत सगळे लोक एकठांय जाले आनी परत आतां आमी आजून सजेशन्स येता आमकां खुबशे चेंजीस आसा. कित्याक एक प्लॅन ड्राफ्ट करप इज नॉट दॅट इजी. सो थंय ताकाय कितें तरी खूब आख्खो विलेजाचो करता जाल्यार इट टेक्स टायम. सो लोकांनी सजेशन्स आतां परत दिलें आमकां आनी आमी परत आतां रीड्राफ्ट केला आनी आज परत सबमीट करपा आयले आहा आख्खे शिरोडेचे. करीत आहा न्ही आतां आमकां फुडें आनी पत्ते दिवचे पडटले वो कितें तें आमी ऑलरेडी सांगलेलें आहा तांकां. तेणी आतां आमचे सगळे आमी जे कोण शेतकार जावं हारवी जावं सगळे आमचे गांवचे भाटकार सगळे येयलेले आहा आनी आमी सगळे सायन मारून दिल्या ऑलरेडी. आतां आमगे तें सबमीट काबराला कडेन आहा तेणी आमचे एक्सेप्ट करची म्हणून आमची एक विनंती पत्ती प्लॅन आमी दिलो, न्यू प्लॅन काडून दिलेलो आहा.